गोंयांत आतां वेंचणुकेक फक्त कांय म्हयनेच आसात. ह्या फाटभुंयेर नवी गोंय काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाल्ल्यान राज्यांत राजकारणा मदीं बरीच खळदळ पातळ्ळ्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन कसलोच संबंद ना आनी ही गजाल काँग्रेसीची अंतर्गत प्रकरण आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलें. नवो पक्ष तयार करप वा वेंचणूक लडोवप हो दरेका नागरिकाचो घटनात्मक आनी लोकशाय हक्क अशेंय ताणें म्हटलें. मजगतीं मिकी पाचेकोनी नव्या पक्षाचेर टिका करीत अस्वस्थ आशिल्ल्या लोकांनी केल्लो पक्ष असो सणसणीत आरोप करत ह्या पक्षा कडेन म्हजो कांय संबंद ना अशेंय स्पश्ट उतरांनी सांगलें. लोकांच्या ऑब्जेक्शनां मागिल्ली फर्स्ट स्टेप जावंक ना अजून पार्टी जातली, सिंबल मेळटलो, कोण जॉईन जातलो, कित्याक खूब आहा शिता फुडें मीठ कितें खावया आनी तें बट इट इज नॉट अ ब्रेक अवे फॅक्शन फ्रॉम आवर पार्टी. वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दॅट. वी आर वेर वी आर and we are the most stable political party in Goa today. I can say it with काँग्रेसचा हायकमांड आज गोंयांत येता तांचे इंटरनल आहे तू कितें मेसेज बी आयल्या म्हजो हायकमांड पळय हो आहा तो टॉक्सा लागून एलायन्स टॉक्स गिरीश चोडणकरान म्हाका एक मेसेज घाल्ली 5 तारखेक मेळया म्हणून. तितल्या पुरतें उरला तितल्या पुरतें उरला. एट अनऑफिशियल लेवल्स खूब जाण उलयता पळय. एक तकलेन धरा, उलोवप म्हणल्यार काम जावप न्ही. काँग्रेस म्हजे कडेन उलयता पूण काँग्रेस आपलें कामूय करता. काम करपाचें बंद केलां फुडें ना. सो आमी आतां धरना की आमी आमचें काम करप आनी तांचें काम करप. उलोवप जातलें नाल्यार केन्ना तरी जातलें. सगळें लेट जाल्लें आहा, सगळेंच लेट जाल्लें आहा. आतां पसून टायम हेज ऑलरेडी रन आउट. पूण दर्या तांकां दिसता अजून टायम आसा म्हणून. म्हाकाय दिसता टायम आसा. चल आमकां कांयच फरक पडना आतां. वी आर विथ द पीपल and we will go with the manifesto of the people and the people are our high command and people will get us power. आणि ही जी लूटमार चालू आहा, जी वतना जे कितें साटली पुटली कळून वचपाचे जे सगळे जे तुका आमकां जे प्रतीक दिश्टी पडटा तें बंद जावंकूच जाय. गोंय म्हणजे तें गोंय उरूंक जाय. आनी ताचे खातीर आमी ठाम मत आमचें अशें आहा की लोकांक कितें जाय तें आयकुपाक लोकां मदीं वचपाक जाय आनी लोकां मदीं आमी वतले. काँग्रेस हांवें भायले आयकलां ते तुमकां आतां सांगलां हांवें. तू खंयची पार्टी तू जावपाक ऑपॉर्च्युनिटी येत जाल्यार तू जातलो आपयत जाल्यार तुका. बाबा आमी लोक सायडीन आमी आसलेले. तू आतां खंयची म्हाका दिसता ती कोण पार्टी केल्या तिणे कोण फ्रस्ट्रेट जाले काँग्रेसाचे ही ऑर्गनायझींग कमिटी काडली. म्हाका दिसता तेका लागून तेमी फ्रस्ट्रेट पार्टी म्हाका पळय आतां कोण आहा कोणाक कोण नांव म्हाका कोण एप्रील जावना पूण हांवें नांवां पळयल्या नव्या पक्षाचें नांव हांव सगळ्या कडचे कोण वळखीचेच न्ही. हांव केन्ना मेळोंक ना हांवें केन्ना तेज्या फाटल्यान कोण आहा तें हांव नकळो पूण हांव तर जाणा कोण आहा. एक्स काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस कोण आसा जाणा तूं आयकलां हांवें कोण आहा म्हणून पळय सगळ्यां कोणी म्हाका नांवां सारकी कळना. तूं वयतलो तूं हांव ना त्या पक्षाक तुका मेळ्ळें पक्षान आहा म्हणून आमी सांगप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.